गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार हांव समिधा कुंकळकार चट्ट्या नियम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। लागसार घडिल्ले घडणुकेत पुलिसांची नेटान चालू आसा कारवाय। ह्या घडणुकेत पुलिसांनी 8 दुबावितांक केल्या अटक। गोंयांत जावपी फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप सर्तीक लागून गोंयचे पर्यटन तशेंच अर्थवेवस्थेक मेळटली चालना, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। फिडे वर्ल्ड कपात 82 देशांतले 206 खेळगडे जातले वांटेकार, मुख्यमंत्र्याची माहिती। राज्यात आता सावन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेची चल्ल्या नेटान तयारी। नावेली मतदारसंघात प्रतिमान थारायला लढो दिवपाचो, खंयच्या पार्टीचो तेंको घेतले ते मात आसा गुपीत। सेगीत 2 दीस पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून भात पडला आडवें। पावसाचो सावार सुरू उरलो जाल्यार हातातोंडाकडेन आयिल्ले पीक जातले नश्ट, मयेच्या शेतकारांनी उक्तायल्या खंत। आंबावली खोलाचे खाडयेत कायाकिंग करपाक सुरवात। देश विदेशी पर्यटकांची कायाकिंग करपाक पडटा गर्दी। पागी आनी एसटी समाज मेळून करतात कायाकिंगाचो वेवसाय। राज्यांत पावसाचो नेट सुरूच। 21 ऑक्टोबर ते 25 ऑक्टोबर मेरेन राज्यात पावसाची शक्यताय। हवामान खात्यान 5 दीस येल्लो अलर्ट केला जारी। आता पळयात खबरो विस्तारान। गोंयांत जावपी फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप सर्तीक लागून गोंयच्या पर्यटनाक तशेंच अर्थवेवस्थेक चालना मेळटली, अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। फिडे वर्ल्ड कप 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळात जातलें। हातूंत 82 देशांतले 206 खेळगडे वांटेकार जातले, अशेंय मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगलें। मंगळारा फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप लोगो आनी एन्थमाचें लोकार्पण जालें। ह्या वेळार मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो। गोंयांत फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळात जातले। सुमार 23 वर्सांनी भारतात ही सर्त जाता, अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप सर्तीत 82 देशांतले 206 खेळगडे वांटेकार जातले खंय। हाका लागून गोंयच्या पर्यटनाक तशेंच अर्थवेवस्थेक चालना मेळटली, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। फाटल्या कांय वर्सांसावन गोंयचे तरणाटे राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार बुद्धीबळ सर्तीत वांटेकार जातात। आधुनीक खेळा खातीर मुळावे सुविधा, प्रशिक्षण आनी गोंयभरांतल्या सगळ्या तरणाट्या खेळगड्यांक समान संदी दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा, अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें। मंगळारा फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप लोगो आनी एन्थमाचें लोकार्पण जालें। ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयतालो। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 31 ऑक्टोबर पासून 27 नोव्हेंबर रिओ रिसॉर्ट आरपोरा बार्देस हांगासर जे आमी ऑर्गनायज करता। गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आज फर्स्ट म्हणजे आफ्टर 23 इयर्स फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 गोंयांत होस्ट करता। गोंया खातीर गौरवाची गजाल आसा, भारता खातीर गौरवाची गजाल आसा। 23 वर्सांच्या उपरांत चेस वर्ल्ड चेस कप हे भारतात येवप हे आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा। म्हाका दिसता चेसच्या बद्दल इन डिटेल्स म्हाज्या पिढीक उलोवपी सगळ्या वक्त्यांनी गेम जवळपास इट इज एन 206 प्लेयर आनी 82 कंट्रीज ह्या इव्हेंटात पार्टिसिपेट जाता। गोंया खातीर खूब अभिमानाची गजाल आसा जेन्ना 82 कंट्रीजचे प्लेयर्स आनी हांगासर पार्टिसिपेट जावप म्हणजे गोंय हे ग्लोबल लेवलाचेर पावता। म्हणजे नॉट ओन्ली इन द स्पोर्ट्स बट टुरिजम सेक्टरांतूय बी आमकां वर्ल्ड चेस कॉम्पिटिशनाचो खूब व्हड फायदो जातलो। म्हणून हांव थँक्स फॉर द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी एंड ऑल्सो फॉर द मानसून भाई मडविया, कारण इट इज एन जॉयंटली कोलॅबोरेशन ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे आमी हांगासर ऑर्गनायज करता। गोंयांतल्यान सादर ग्रँड मास्टर लिओ मेंडोजो, ग्रँड मास्टर अनुराग महामल, इंटरनॅशनल मास्टर भक्ती कुलकर्णी, नितीश, अमय, ऋत्विक आनी इथान बाज इतले सारकिल्ले जवळपास 7-8 प्लेयर हे ग्रँड मास्टर आनी इंटरनॅशनल मास्टर गोंयांतल्यान जाला। म्हणजे गोंयांत केदो व्हडलो टॅलंट आसा हो आमच्या सगळ्या जाणांच्या लक्षांत आयला आसतलें। आनी वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप जाल्या उपरांत अजुनूय बी यूथ जे आसा ते आनिकूय बी ह्या चेस हाजे कडेन अट्रॅक्ट जातले। हाजो इन लॉंग रन आमी जेका म्हणटा की एखादो इंटरनॅशनल किंवा वर्ल्ड क्लास लेवलाचो टुर्नामेंट जेन्ना जावप इट वील बी द लॉंग रन फॉर नेक्स्ट अनादर 25 इयर्स अशा पद्दतीचे प्लेयर्स तयार जावचे। म्हणून आमी सातत्यान अशा पद्दतीचे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता। सातत्यान इंटरनॅशनल बॉडीज वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन गोंयांत अशा पद्दतीचे टुर्नामेंट जे ऑर्गनायज करता इट इज ओन्ली एंड ओन्ली बिकॉज ऑफ अवर बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर। लोगो जो आसा तुमी जर पळयशात इट इज टोटली इन लायन वीथ द गोवा। आमी पळयता आसतलें लोगो कंप्लिटली गोंयचें पिक्चर आमकां पिक्चरायज केलां। गोंय पुराय ग्लोबल लेवलाचेर पावोवपा खातीर
फिडेक लोकोक आमकां स्थानूय दिला आनी ऑलमोस्ट ताज्या खातीरय बी आमी ग्लोबल लेवलाचेर पावतले. एंथम सॉंग जर आमी पळयतले आसत जाल्यार इट इज एन आफ्टर ऑल जे गोवा ग्लोबल लेवलाचेर कशा पद्दतीन पावचें हें तेंच्यांनी एंथम सॉंगांतल्यान दाखयलां. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर. राज्यात आता सावन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेची तयारी नेटान चालू आसा. नावेली मतदारसंघातल्यान आता समाज वावुरपी ॲडव्होकेट प्रतिमा कतिनोन उमेदवारी लडोवपाची थारायला. फाटले खेपे फकत मतविभागणीक लागून भाजपात जैतिवंत जाली, पूण ह्या खेपे लोक कसल्याच गजालीक भुलचे नात अशें म्हणीत प्रतिमान नावेली सावन आपली उमेदवारी जाहीर केली. गोंयांत आतां सावन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारीक नेट आयला. 2027 वर्साची विधानसभा वेंचणूक नावेली मतदारसंघातल्यान लडोवपाची जाहीर घोशणा समाज वावुरपी तशेंच आपल्या कामा खातीर सदांच चर्चेत आसपी प्रतिमा कुतिनोन केला. फाटले खेपे फकत मतविभागणीक लागून भाजपा जैतिवंत जाली, पूण ह्या खेपे जावचें ना अशेंय प्रतिमान नमूद करून सांगले. पूण सध्या नावेली भाजपाचे उमेदवार उल्हास तुयेकार सत्तेत आसा. तातूंत प्रतिमाची एंट्री. तशेंच आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमावन लेगीत एका मुलाखतीत सांगिल्ले की ताची धूव वालांका 2027 वर्साच्या नावेलीच्यान विधानसभा वेंचणुकेत लढो दितले. जे 2022 वर्साचे वेंचणुकेत वालांका नावेली मतदारसंघातल्यान भाजपाच्या उल्हास तुयेकार हांचे आड फकत 430 मतांनी हारिल्ली. आता नावेली ह्या फुडाऱ्यांक लागून बरीच चर्चा चल्ल्या. आता 2027 बाजी मारतलो कोण? आनीकय नावेली सावन नव्या उमेदवारांची एंट्री जावपाची आसा वय. नावेली खंयची पार्टी जैतिवंत जातली हो येता तो वेळच सांगतलो. पळयात. So if you go to see after the assembly elections, आता 3.5 वर्ष जाल्ली आसा आणि हांव नावेली बशिल्लें कंटेस्ट केल्लें. देर वर अराउंड 9 people who had contested from different party symbols. And if you go to see after the elections, वाटे झाले सगळ्यांचे वाटे झाले 2-2-2.5 हजार वाटे झाले आणि जेका कोणी चिंतून आशिल्लो बीजेपीचो तुयेकार केन्नाच ताका ग्राउंडार पळोवंक नाशिल्लो तो मनीस MLA जालो बिकॉज देर वॉज डिविजन ऑफ वोट्स. I think now people have realized it. But if you go to see out of those 9 people who contested, anybody, not only Navelkar, anybody in Goa will tell out of 9 who has been on the roads, on the streets, taking up issues, fighting for people. And nobody will be able, like nobody can deny that yes, with very humble heart I am saying that I have been working till date and I will continue my work till 27 and after that also. आता तुम्ही चालला what is my plan? Obviously 27. It is a democratic right आणि कोणाकूय right आसा. Anybody can go into elections and anybody can contest. Everybody is welcome. And I think this time people will see, moreover they will see who is the candidate, who is the person and who's done work and who will be able to raise the issues in assembly from the constituency and fight in the assembly for them. So म्हाका दिसता ह्या फाटी लोक बिर्याणी चिकन 5,000 10,000 हाजेर दिवपाचे ना. कित्याक सगळें निसंधन जाल्लें आसा. लोकांनी पयल्लें आसा लॉ एंड ऑर्डर कशें हाडली आसा. आयज लोकांनी दिसाचें मारून पळय हॉस्पिटलांत एक म्हयनो रावपाक पडटा. मागीर आमचे दोंगर काबार केल्ले आसा. कॅसिनोच्या नांवान कितें घालता, प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स रॅकेट सगळें तुमी पयल्लें आसा. सो आय फील दॅट मी विदाउट हॅविंग अ पॉलिटिकल बॅकग्राउंड, तुजे आवय बापूय म्हजो ग्रँडफादर पण पॉलिटिकल ग्रँडफादर कोण ना. I am just an ordinary daughter of I mean to say I am a daughter of an ordinary ex-headmaster, that is John Francisco Mendonça, and a mother teacher. So I am come from that background and I have come from the grassroots. And people now will vote looking at the person. Moreover, now I feel united as far as सगळ्यांनी आम्ही समज BJP उडयतले जाल्यार united we stand, divided we fall. वो नारा घेऊन मुखार वचपाची माझी तयारी आसा. काम केला. So it is up to the people now. But I am going for elections. I will contest 27 assembly elections. पळोवपाक गेल्यार जाल्यार फाटली 2 वर्सां साकून लागिल्ली आसा. But I told the parties, like, give me some time. First, let me prove myself to the people, because I wanted to take people's issues apart, across the religion or the caste or the political background. अशें न्ही की प्रतिमान फक्त काँग्रेसाच्या लोकांचे मुद्दे घेतल्या, प्रतिमान बीजेपीच्या लोकांचे मुद्दे घेतल्या, त्यांचेर अत्याचार जाला, आम आदमीचे घेतल्या, TMCचे घेतल्या, गोवा फॉवर्डाचे घेतल्या, आदीचे जे खंयचे बायले चले लोकांक त्रास जाला पळय खंयचे जावं कॅथलीक मुस्लीम हिंदू तांचे घेतले आसा. सो म्हाका ती संदी मेळ्ळी. सो आतां इलेक्शन येतना आय विल डिसायड, बट आय विल सी दॅट सेक्युलर फोर्स पार्टी जाय आणि जी लोकांचे मुद्दे घेऊन वतली, गुड आयडियोलॉजी असली त्या
कक्षात म्हाका समज ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जाल्यार बसून हांव गाडयतलें. माय होम कॉन्स्टिट्युएन्सी इज नावेली. माय होम कॉन्स्टिट्युएन्सी इज नावेली and I feel that my first priority will be Naveli. Thank you. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सेगीत 2 दीस पडिल्ल्या पावसाक लागून मये वाठारांत भात पीक संकश्टात आयला. पावसाच्या तडाख्याक लागून लुवणी करपाक तयार जाल्लें भात पीक आडवें जालां. पावसाचो सावार सुरूच उरलो जाल्यार हातातोंडा कडेन आयिल्लें भात पीक मातये बरवण जावपाची शक्यताय आसा अशी भिरांत शेतकारांनी उक्तायल्या. मोसमी पावस सोंपलो असो समज जाल्लो आसतनाच आयतारा आनी सोमारा मेळून सेगीत 2 दीस पावस पडलो. सोमारा सांजे तर गडगड मारून राती उसरा मेरेन पावस पडलो. ताका लागून दिवचलच्या मय आनी हेर कांय वाठारांत लुवणे खातीर तयार जाल्ले भात आडवे पडला. देखून शेतकारांनी हुस्को उक्तायला. पावसान परत धुमशणां घातली जाल्यार शेतां नश्ट जातली अशी भिरांतूय शेतकारांनी उक्तायल्या. सांगपाचें म्हटल्यार ह्या वर्सा आमची शेती खूब बरी आसा आनी हे 2 दीस जाले आतां काल आनी पयर पावस पडलो त्या कारणान थोडीशी शेती ह्या वर्सा फाटी उरली आनी आतां पावस पडल्या कारणान आतां शेतां पडपाक स्टार्ट जाल्ली आसा. म्हाजी एक सरकाराक विनंती आसा की ही जी भात कापणी आहा ती बेगिनांतल्या बेगीन शेतकाऱ्यांची भात कापणी करून दिवची. आनीक जर असो सतत पावस पडलो जाल्यार शेतांनी देंवपाची परिस्थिती उरचे ना. आतां थोड्या शेतकाऱ्याचे ह्या 2 दिसाच्या पावसान लीप शेती पिड्ड्यार जाल्ली आसा. पिड्ड्यार जाल्ली आमचें शेत जेन्ना आडवें पडटा आनी उदकान पडटा त्या वेळार ते भात कापलें सुद्दां जाल्यार तेजो शेतकाऱ्याक कांय फायदो येना. ताका 2 दिसां भितर त्या भाताक कोंब येता आनी कोंब येयल्ले भात मागीर ते कोण विकतूय घेयना आनी तेजे मागीर ते तांदूळ बिनूळ तशें कांय करूंक मेळना. ते अक्षरशा कापलें सुद्दां जाल्यार खर्च करून ते गोरवांक घालपाची परिस्थिती येता. तेन्ना ह्या वर्सा ही दोनूय आमची मुळाक आनी पंगरपाक खाजन हे खूब जेंनी शेती केल्या ती खूब बऱ्या प्रमाणान आनी बरी शेती आसा. तेन्ना हेज्या खातीर कितें तो तोडगो काडून आमच्या शेतकाऱ्यांक बरे भाशेन ते जें कितें पिकलां ते घरान हाडपाची सुविधा सरकारान करची. मजगतीं कापणी आनी मळणी यंत्र उपलब्ध नाशिल्ल्यान भाताची कापणी करपाक अडचण निर्माण जाता अशी खंत मयेच्या शेतकारांनी उक्तायल्या. कांय शेतकारांनी मंगळारा सकाळी दिवचलच्या शेतकी खात्याक निवेदन दिवन बेगीन मशीन उपलब्ध करून दिवचे अशी मागणी केल्या. आतां हो पावस पडला तो जाणा आनी आमची शेतां सगळीं पिकलेली आहा. आमी एग्रीकल्चरान आमकां 4 मशिनां दिल्लीं तेतूंतले एक मशीन तेणी हाडलेलें म्हणटा ते सारकें मोडून उडयल्या. आनी जर तर आतां तो पावस पडलो जाल्यार आमकां ह्यो 4 दिसांक काडूंक गावना जाल्यार कांयच फायदो ना. आमी आतां साहेबाक मेळोंक गेले. साहेबाक आमी लेटर दिला काय दिला आमकां बेगींतल्या बेगीन मशीन गावोंक जाय म्हणून खंयचे पद्दतीन कशें तरी गावोंक जाय म्हणून. फाटले 2 दीस आतां पावस पडलो न्हू तेतून तुमच्या शेतांची स्थिती कितें आसा? सामकी बिकट स्थिती जाल्ली आसा. म्हणजे अर्धे उदीक भरलेलें आसा आनी जर 2 दीस पावस पडत जाल्यार आनी सांगपाचें ना शेतान जाता तितकें. आनी हो आमकां प्रॉब्लेम 3 वर्सां सदींच जाता. 3 वर्सां आमी हांगा येतात सगळे सांगता. म्हणजे म्हाका सांगा आतां शेत भात पीक आडवें पडला अर्धे कालच्या पावसान अर्धे पडले आनी आतां पडलो जाल्यार धूप जातलो. आतां तुमकां मशीन कितें सांगला? मशीन आतां आमकां साहेबान सांगला आपूण पळय ताका एक्चुअली 4 मशिनां दिल्ली खंय तेतूंतले अजून एकूय आमकां सारकें ना एवेलेबल ना. आतां तो म्हणटा 4 साहेब म्हणटा आपूण विचारता तुमी म्हणटा आपल्या कडेन लेटर दिया. त्या प्रमाणे आमी लेटर दिल्या. आतां ह्या 2 दिसांक मशीन तेणी आमकां सांगला 4 दिसांनी म्हणून. आतां तर आयज फाल्यां गावात जाल्यार आनी पावस पडत जाल्यार आमी सगळे गेले न्हू शेतकार. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काणकोण तालुक्यातल्या आमावली खोला दर्याच्या उत्तरेक खाडी आसा. पर्यटन हंगाम सुरू जाल्ल्यान हे खाडयेत आतां कायाकिंग करपाक सुरवात जाल्या. दर दिसा कायाकिंग करपाक देशी पर्यटकांची गर्दी पडटा. हो काणकोण तालुक्यांतलो आंबावली खोला दर्या. हो दर्या मडगांवच्यान 13 किलोमिटराच्या अंतराचेर जाल्यार काणकोणच्यान 17 किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. दर्यार आगोंदा साळेरी वाठारांतल्यान वचपा खातीर सुमार 300 सपनां देंवची पडटा जाल्यार खोलाच्यान येवपाक 1.5 किलोमिटराचो रस्तो हुपचो पडटा. दर्याच्या उत्तरेक एक खाडी आसा. पर्यटन हंगाम सुरू जाल्ल्यान सध्या ह्या खाडयेत कायाकिंग करपाक सुरवात जाल्या. खाडयेत कायाकिंग करपा खातीर पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी पडटा. पागी आनी एसटी समाज मेळून हो वेवसाय करतात अशें थळावो वेवसायीक रघु वेळीप हांणी सांगलें.
मेरा नाम घनश्याम गेड़िया है और यहाँ पे मैं आया हूँ गुजरात से। हाँ। और इधर कायाकिंग बहुत अच्छा है हाँ। और इधर के रहने वाले सब भी अच्छे हैं। कितना दिन हुआ तुम इधर आए आके? अभी तो फर्स्ट डे है। First अभी day। तो 6-7 दिन इधर ही रहेंगे। गुजरात से आया है? गुजरात से आए। कितना फुल फॅमिली आहे? होल फॅमिली है। आम बाली खोला विचार बिझनेस करता आमचे एस टी समाज आणि पागी समाज दोन समाज एक दीस एसटी समाज आणि पागी समाज मिळून तुम्ही हो धंदो करता एक दीस तांकां एक दीस आमकां 2 दीस आसता म्हणजे आठवड्यांतलो एक दीस तुमकां पागी समाज करता, एक दीस एसटी वेळेक समाज करता. समाज करता. सांग. आमी हे 2 दीस करता आनी आमी बरे भशेन धंदो बरो. जवळजवळ कितले पर्यटक ह्या जाग्यार येता? एक 200-150 लोक येता. सुमार 150 लोक हिंगा येता आनी चडसो लोक हो देशी पर्यटक म्हळ्यार इंडियन पर्यटक. आणि ह्यो बारीक बारीक बोटी आहे पळय ते कितें म्हणटा ह्या बोटींक? कायाकिंग स्पॉट. कायाकिंग स्पॉट. कितली सुमार आसा हांगा? हाचे टोटल 400 आहे. वो दोरी कितले किलोमीटर हा? 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर. आणि खाड कितली हा? 800 मीटर आहे. हे उदक गोड मिठाई आहे सगळे साई उदक म्हणजे गोड उदक. हांगासर बुडपाची शक्यता ना. कमरभर इतली उदक आसा. कायाकिंग करपा खातीर ऑक्टोबराच्यान सुरवात जाता. दर दिसा सुमार 400 ते 500 पर्यटक येतात म्हूण थळावो वेवसायीक सुशांत खोलकार सांगता. तूं केन्ना सान हिंगा हो हॉटेलाचो धंदो करता? जवळ जवळ 15 वर्सां सुमार जाली. आणि हांगासर कितले पर्यटक टुरिस्ट कितले लोक येता? दिसा तुका अशी एक 400-500 लोक येता. दिसाक 400 ते 500 लोक येता. आणि ह्या म्हयन्यासान सुरू जाला? आता या ऑक्टोबराच्यान स्टार्ट जाता तिथं. ऑक्टोबराच्यान सुरू जाता. आणि एक म्हाका एक सांग, नेचर ह्या दृश्टीन निसर्ग ह्या दृश्टीन अतिशय कसलें काँग्रेसचें काम कांयच जालें ना. पूण तुमचो हें आसा की आसा तशेंच लोकांक टुरिस्टांक चड दिवचें म्हूण त्या बद्दल सांगात. अशी या आता पळय मोठ्यान ते वातावरण आहा तें अशेंच उरचें आनी टुरिस्टांक हेज्याक बरो हेजो हें मेळचो, आस्वाद मेळचो. आमी येता आसात खोला बिचाचेर. एका सायडीक साळेरी आगोंद साळेरी हांगासरल्यान येवपाक आमकां ह्या बिचार वाट आसा. ह्या बिचार समुद्र किनाऱ्याचेर येवपाक जवळ जवळ 1.5 किलोमिटराचो हो समुद्र किनारो आसा. ह्या समुद्र किनाऱ्याचेर तूं येतलो जाल्यार साळेरीसान जाल्यार जवळ जवळ 200 ते 250 स्टेप्सां म्हणजे देंवपा पडटा सकयल. आनी ह्या सायडीक खोलच्यान जर येतलो जाल्यार तुका खोल पंचायती कडच्यान सरळ रस्तो. आतां ह्या ठिकाणाक पर्यटक मोसम स्टार्ट जाला. ही एक खाड आसा. ह्या खाडीक ह्यो बारीक बारीक बोटीचेर जवळ जवळ 300-250-300 तरेचे पर्यटक पर डे हांगा आपल्या मौज मजा करतात, बरी तरेन हें करतात. हांगा सायडीक कोको हट आसा, रावपाची वेवस्था आसा. आनी ह्या सायडीक समुद्र किनारो आसा. हांगा येवपी पुराय पर्यटक हो देशी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सुविरू कुमार. राज्यात पावसाचो नेट सुरूच आसा. हवामान खात्यान राज्यात 5 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. देखून 21 ऑक्टोबर ते 25 ऑक्टोबर मेरेन पावस सुरूच आसतलो अशें हवामान खात्यान उक्तायला. कणकवली वाठारांत आपल्या मामाच्या घरा लग्नाची होळीक दिवन परत येतना निकिता नावाच्या 28 वर्साच्या चलयेक तळवडे अंबराड वाठारांत अपघातात जाग्यारच मरण आयल्याची घडणूक मुखार आयल्या. हे घडणुकेत तिचो भाव वैभव किरकोळ दुखापतीन साल्वार जालो. ह्या काळजाक पीळ घालपी घडणुके उपरांत गंगावाडी फोंडा घाट वाठारांत दुख्खाच्या लार पातळ्ळा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लग्नाची होळीक घेवन निकिता मुंबयच्यान घरा आयिल्ले. ते आपल्या भावा वांगडा मोटरसायकलीन अंबराडच्यान फोंडा घाटात येताले. देवतेचेर कासवन तळवडे बौद्धवाडी हांगा पावतकच मुखावयल्यान येवपी एका एसटी बसीक वाट दिताना मोटरसायकल रस्त्या कुशीक निसरली आनी दोगांय भावंडां सकयल पडली. ह्या घडणुकेत निकिताची तकली नेटान रस्त्यार आपटली, जाका लागून तेका गंभीर दुखापत जाले जाल्यार तेजो भाव साल्वार जालो.
अपघाता उपरांत दोगांकूय बेगोबेग हॉस्पिटलात दाखल करपाक एसटी बस चालक, कंडक्टर आनी प्रवाशांचो महत्वाचो वांटो आशिल्लो. सुरवातीच्या उपचारा उपरांत तांकां कणकवले हांगच्या जिल्लो हॉस्पिटलात दाखल केले. तपासणी उपरांत वैजकीय अधिकाऱ्यांनी निकिताक मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले. अपघाता उपरांत एसटी बस चालकान कणकवले पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल करून मोटरसायकल चलोवपी बेपरवायेन दुचाकी चलयल्ल्यान हो अपघात जालो अशें सांगले. ते प्रमाण मोटरसायकल चलोवप्या आड गुन्यांव दाखल केला. निकिताचो लग्न सुवाळो 23 फेब्रुवारीक थारिल्लो. लग्नाच्यो होवळीको वांटपाचें काम नेटान चालू आशिल्लें. तांच्या घरात खोशयेचे ल्हार पातळिल्ले. पूण कांयच खिणा उपरांत हे ल्हार दुख्खात पातळ्ळे आनी निकिताचें लग्न जावन सुखाचो संवसार करपाचें सपन अर्दकुटेंच उरलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुंकळी सोबितीकरण जाल्ले तेन्ना खासा सिंगापूर पद्दतीच्यो स्ट्रीट लायटी हाडून बसयल्यो. त्या उपरांत ह्या लायटीच्या खांब्याची सारकी देखरेख जावंक नाशिल्ल्याचे नदरेक येता. पुराय खांबे कळमेल्यात. ह्या खांब्यांतल्यो वायरी आतां भायर हुमकळटात, जाका लागून थळाव्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. हे सगळें कुंकळी पालिका आनी थळाव्या नगरसेवकांनी केल्ले आडनदरेक लागून घडलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. पळयात. जे ते स्मार्ट कावन्सील कुंकळेचे ते तेणें जे कावन्सिलर जे निवडून दिले पळय ते ताका कांयच सांगनाय. आमकां तर कुंकळेच्या लोकांक दिसता की ते कांयच सांगनाय तांकां. आतां जो इशू आहा पळय, हे जे लायटी पोल जे बारीक बारीक जे सिंगापूर लायट्स म्हणून गायल्ले ते लायट्स खंयच्या खंय डॅमेज जालो आहाय, सामकें धोकादायक जालाय. आता हांव जे जाग्यार आहा मारिया बॉबिना हायस्कूल, राघोबा देसाय तेंचे घरा लागींच आहा. थिंगा जे आहा पळय थिंग पोल तुटोन पडलो आहा आनी पोल ह्या सायडीन पडला. जर तर तो त्या सायडीन पडले आनी इस्कॉलाची भुरगीं जे तेन्ना सकाळी जेन्ना येता ह्या सुटपा टायमार जे पडले जाल्यार कितें ना कितें तर डॅमेज जाता आशिल्लो. तर हांव मागता आमचे कुंकळेचो आमदार बाब युरी हेका लागीं, कित्याक लास्ट टायम जेन्ना आमी व्हिडिओ काडलो हॉलाचो तेणें इन्स्पेक्शन केलो आनी तेणें म्हाका कळ्ळ्या प्रमाणे की तेणें बेगीन वचोन तें इन्स्पेक्शन करून आनी तेणें इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी तेजे उपरांत तें काम हें जालें. आनी एक करतकीर कळ्ळें की पयलीं टेंडर जाला. चडान देव बरो करूं म्हणटा ते केलें म्हणून. आनी तशेंच हे बी आतां आनी एक राघोबा देसायच्या घरा लागींच राघोबा देसायच्या घरा लागीं एक फोंड पडलो आहा जो सगळ्या गोंयांत पयलीं RCC सिमेंटाचो रस्तो जाल्लो आनी जोके आलेमान सांगले आमी RCC रोड केल्लो, पण तो रोड आतां दिश्टी पडपा लागला. खऱ्यांनीच तेगे जे सपोर्टर म्हणटाय पळय 10 वर्सां हिंगा कांयच जालें ना. 10 वर्स जावन आनी 13.5 वर्सां हिंगा कांयच जालें ना डेव्हलपमेंट. पयलीं बी आमदार येयल्ले तेमी बी तशेंच केलें, तेका लागून ते पडले. बेश्टे पडले नाय तेमी कांय करना जायनाका तेमी पडले. लोकांनी तांकां उडयला, डिफीट कित्याक केला तेका लागून केला की तेमी कांय केलें ना म्हणून. एकल्या जेन्ना राजन नायक आशिल्लो तेका 5,500 मतां पडली, तेका तेणें कांय केलें ना म्हणून. एका 6 काय नेक्स्ट एक लेफाचो तेका पडली 6.5. तेणें कांय केलें ना म्हणून तेका इतली मत पडून तो डिफीट जाला. बेश्टो डिफीट जाला ना कित्याक तेमी कांय केलें ना म्हणून डिफीट जाला. सो तुमी तरी कितें कराय केलें जाल्यार मुखार तुगे कावन्सील जिखोन येता म्हणून आशा आहा. आतां कावन्सील इलेक्शन आसा. नरकासूर आनी देव कोण हें विरोधकांनी सांगचें. आपूण स्वताच देव ह्या भ्रमात विरोधकांनी रावचें न्हय. जनता सर्व आसा. आमी कितल्याशाच वर्सां सावन जनतेची सेवा करीत आयल्यात. फातोड्या विरोधी पक्षांच्या शक्ती प्रदर्शनाचेर मुख्यमंत्र्यान प्रतिक्रिया दिल्या. विनिंग फॉर्म्युला सादे आसा. 34% वर्सेस 66%. आमचे मदें आमी कॉम्प्रोमाइज करपाक जाय आमी सदांच म्हणटा आनी कुशालकाय म्हाका दिसता. विधानसभेन आमी जेन्ना एक ऑपोजिशन कशें झगडटा, आमचे डिफरन्सीस, आमचो इगो फाटी दवरून गोंय सांबाळपाक आमी जे प्रयत्न करता तेच प्रयत्न म्हाका दिसता
आज विधानसभे भायर एक क्लियर कट मेसेज वचपाक जाय. सगळ्या पक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी समजून घेवपाक जाय की आमकां जरी तर आमी डिवायड करपाक लागले जाल्यार हे जे साधारण 33 नारकासूर आहे, हे 33 नारकासूर गोंय पेटोयन उजो आमकां म्हाका दिसता आमचेर पेटयतली. आमचे मध्ये थोडे नारकासूर आहे, तेंकाय आमी उलो मारताय. कित्रा मरे कोण नरकासूर आणि कोण देव ते स्वताक जर देव बीन समजता आसत जाल्यार तशा भ्रमान रावूं नाकात म्हणून आसा. हांगासर पब्लीक सर्व आसा. ओके, ती गोंया खातीर कितें करपाचें तितकें आमी केलां, हाज्याय फुडें करीत रावतले. ओके, आमी सेवक आहात, तर तिथे स्वताक जे आमकां नरकासूर म्हणून स्वताक देव बीन समजोंक लागले आसत जाल्यार ते भ्रमान आहा. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. दिवाळी हो उजवडाचो, उमेदीचो आणि आपुलकीचो सण. याच आपुलकेन गोयच्या समेस्त जनतेक आणि कुंकळे मतदारसंघाच्या नागरिकांक आमदार तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांचे कडल्यान दिवाळेची उर्बेभरीत परबी. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी दिता. दिवाळी ही उजवाडाची परब. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी. दिवाळी सगळ्या तना मनान आमी उजवाड निर्माण करया, गोंयाक मुखार व्हरया, गोंयाक उजवाडाचे दिकेन व्हरया. आमकां नवें गोंय निर्माण करपाचें आसा, आमकां नवी ज्योत निर्माण करपाची आसा, नवो उजवाड. ह्या उजवाडाचे दिकेन तुमकां व्हरपी नवी दिवाळी आमी मनोवया. आमकां सगळ्यांक नवी दिवाळी मनोवपाची आसा, उजवाडाची नवी परब, सगळे कडेन उजवाड पेटोवपी, काळजा मनात उजवाड पेटोवपी ही दिवाळी. तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी दिता. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय.